देवदूताची कृत्या पहिलो अध्याय 12 ते 14 वाक्य. उपरांत तो ओलिवेत नावाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक पाटीं परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतस ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुआंव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी तोमास, बार्थोलोमेव आनी माथेव, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमोन आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण, आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवे आशिल्ले. अशें ते आनी एका मनान कळनासतना मागणें करीत आशिल्ले. देवाचें उतार हे. देवाचें व्हड उपकार. आयच्या दिसा आमी ध्यान करना सावन हाचका मुंदोरलो भाग जावन कशें म्हज्या आनी तुज्या उतरांक हांवें आनी तुवें मागिल्ल्या वेळार या हांवें आनी तुवें सांगिल्ल्या वेळार बोवाळ जावंक साध्य आसा गे म्हणून ताका एक सकत जावन एका तराचें कितें आमी सांगता तें घडच्या बरी कशें जावंक साध्य आसा. पयत पुस्तकांत आमी जायतीं उदाहरणां आमी पळयल्लीं आसा. थोडे फावटी त्या संतांनी जावंक पुरो या प्रवाद्यांनी जावंक पुरो आनी कोणी सांगल्या वेळार तशेंच घडटलें, सांगल्या बरीच घडटलें. ताका कांय वेळ वचून थोडे फावटी कुडलें घडटलें आनी थोडे फावटी इल्ल्या वेळा उपरांत घडटलें. पूण हे हंताक आमी पावचे जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिबेंत वळच्या त्या उतरांक सकत वळाचें जाल्यार ताकाय एक वाट आसा आनी ती जावन आसा ती मागण्याची वाट. ती जावन आसा ती मागण्याची वाट. आयच्या वचपांत आमी पळयता जेजूचे शिष्य आनी ताची जेजूची आवय सांगाता मेळून मागणें करतात. तांकां आमी वरच्या आमी पळयलें सांजवांच्या 11 अध्यायांत जेजू म्हणटा घेया तुमी स्वास. ताणें स्वास सोडलो आनी पवित्र आत्म्याक तांचेर सोडलो म्हूण सांगता. म्हळ्यार तांकां पवित्र आत्म्याक दिलो म्हूण सांगता. आनी ताजे उपरांत जर तर ह्यो सांगाता मेळून मागणें करता जाल्यार ताका खालें म्हूण एक कारण आसा. सांगाता तितलें मेळ्ळ्या उपरांत मागीर ते सांगाता मेळून मागणें ते करनासात. एक 3 दिसां पयलें हांवें एका कोर्टींत वाद करता आसतना न्यायाधीशान निती करताना सांगलें तांचें वाद जाला न्ही, तुवें एकटी केलोय ताणी एकटी केलोय परतां तुवें खालें परतां सांगूंक आसा. देखून हांवें सांगलें ना सर, पळय ताणें सांगिल्लें खंयच्या अर्थार सांगलां तें निसर्ग तसो अर्थ जाय जे म्हणून ना. उदाहरणाक हांवें सांगलें स्पेलिंग इंग्लीश स्पेलिंग आसा GODISNOWHERE म्हळ्यार ताणें तें वाचता आसतना सांगलां गॉड इज नोवेर म्हूण सांगलां. आनी म्हाका तें सांगूंक जाय तशें न्ही, गॉड इज नाव हियर म्हूण सांगूंक जाय, वाद करूंक जाय. विशय तें स्पेलिंगान तित्त पूण वाद आमी कशें करता तशें. ताका ती काडल्या उतरां म्हणाली ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾವು ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋ ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ म्हणाले. देखून हांवें सांगलें सर ताकाय आत्मीक दोळे जायचे. देव हांगासर आसा जाल्यार आमकां तो पळोवंक जाय जाल्यार आमकां आत्मीक सकाळ जाय. देखून आमी ट्वायस बॉर्न या परत जल्माले म्हणून आमी सांगता देव जावन आसा आत्मो अशें हांव सांगूंक तिका प्रयत्न केले. हांगासर हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हें सवाल मुस्तपुटी आमकां उपजाता. देव आसा जाल्यार कित्याक आमकां ताका उलोवंक जायना, कित्याक जायना गे म्हणून. देवा कडेन आमकां कित्याक पळोवंक मेळना, कित्याक भोगूंक मेळना, कित्याक आमकां मेळना म्हणून. पयत पुस्तक सांगता सर्वेस्पर देवी थोडेच फावटी आमचे तावन लिपोवन आसता, आमचे तावन लिपोवन आसता. कितें म्हणटा पयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवादीच्या 45 अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा इस्रायलाच्या देवा सोडवण दरा खरेंच तूं एक गुपित देव, सर्वेस्पर देव एक गुपित देव. त्या देवा कडेन हांवें ते वचून मेळोवंक जाय आनी ताका ती मेळाची जाल्यार वाट जावन आसा ती मागण्याची वाट. पयत पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर जोबाच्या पुस्तकांत 23 अध्यायान 8 ते 10 वाक्य म्हणटा पूण हांव उदेंत थिंग वचन जाल्यार तो थंय ना, अस्तमेक वचन जाल्यार
तो म्हाका मेळना. उत्तरेक वचन जाल्यार तो म्हाका दिसना. दक्षिणेक वचन जाल्यार तो म्हाका पळोवंक मेळना. तरी हांव समकत ती वाट तो जाणा. म्हळ्यार नॉर्थाक उत्तराक गेल्यारय ना, दक्षिणाक गेल्यारय ना, पूर्वाक वचून पळयल्यार ना, पश्चिमाक वचून पळयल्यार, पूण हांव कितें करता ताका पुरा दिसून आसा. म्हाका दिसना, पूण सर्वेस्परा देवाक हांव कितें करता, खालें करता, पुरा दिसून आसा. कित्याक ताका सगळें दिसून आसा, तरी पूण आमकां तो दिसना. कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें त्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळयल्या करीत आमकां तो दिसना. आतां आत्म्याच्या दोळ्यान त्या अनुभव जावन पळयचे जाल्यार ताका आसची वाट मागणें. आनी मागणें करता आसतना मुस्तपुटी म्हाका तुका सड्ड वेळ मागणें म्हणूंक जायना. मुस्तपुटी मागणें म्हणूंक जायना. पुरासण जाता, कुडीक पुरासण जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा, जर तर तूं मागणें म्हणटाय, सर्वेस्पर देवूच तुका चड आनी चड मागणें म्हणूंक की सकत दिता. मागणें म्हणूंक सकत कोणें दिजे? देवानच सकत दिजे. इसाया प्रवचन 40 अध्याय 31 वाक्यान म्हणटा पळयता आमी, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, गारुडा वरी तांकां फकाटे फुटतले, ती धांवतलीं पूण थकची नात, ती चलतलीं पूण दमची नात. पळय, ताचेर विश्वास दवरून हांव तूं मागता आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका तुका तो सकत दिता. निरंतर मागणें म्हणून, निरंतर मागणें म्हणून. जर तर हांव तूं निरंतर मागणें केंद्रीकृत कर मागणें म्हणना, त्या देवाक पळोवंक हांव तूं सकना. आमी कालें करता म्हळ्यार इल्लेशें मागणें म्हणल्यार कुठलें आमकां देव दिसाचें म्हणलें म्हजें आनी तुजें योजन जावन आसा. पूण पळयत पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार जो कोण मागणें करता ते निरंतर मागणें करन, ताजे उपरांत सर्वेस्पर देव तांकां दिश्टीक पडटा, तांकां अनुभव मेळटा, तांकां विविध रितीची कृपा देणें मेळटा. आनी निरंतर मागणें म्हणून की सकत म्हाका तुका खंयतान मेळची, सर्वेस्परा देवान आमकां दिवची ती सकत. त्या आमी केदाळा मागता, तो आमकां चड आनी चड घट करता, चड आनी चड मागणें म्हणून कृपा दिता. आनी ह्या वरवीं आमी पळयता, केदाळा ह्या चड आनी चड कृपे वरवीं हांव तूं मागता, म्हजें आनी तुज्या मागणें चड बळा दिवंक शकता, एक सक्तीवन जाता. आनी आमी सांगलें मागणी सर्वेस्पर देव आमकां आमची मागणी सर्वेस्पर देव आयकता. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जाकोबाचें पत्र 5 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा, एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येना म्हूण ताणें काळजांतावन मागलें, आनी 3.5 वर्सां पावस असो एक थेंबो लागून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें, आनी थवळ मळबान पावस वतलो, आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. तर तो एक आमचे बरेच मनीस तरी ताणें काळजांतावन मागलें आनी कुडलें फळ दिवंक शकलें जाल्यार, त्या उतराक बोळ येवंक शकलें जाल्यार, हांवें तुवें मागले वेळार कित्याक आमच्या उतरांक तशें बोळ नांगी म्हणलें सवाल म्हाका तुका मुस्तपुटी दोस्ता. आनी हांगासर आमी आयच्या वचपान आमी पळयता, जेजूचे शिस आनी ताची जेजूची आवय सांगाता मेळोन एका मनान निरंतर ती मागणें करनासली, निरंतर ती मागणें करनासली. आनी इतलें ती मागणें करनासलें की पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रत्वाची सकत थंयसर देवून आयिल्लें. आनी हें आमी मस्त जाणांनी साबार पोटी वाचलां, सगळ्यांनी आमी वाचलां. पळया थंयसर आमी वाचलां जाल्यार थंयसर एक संगत आमी जाणा जायसय. पळयत पुस्तकांत धर्मदूतच्या कृत्यांत 2 अध्यायान 2 ते 4 वाक्य मोठ्यान हांव वाचतां. तेदवा एकसपणे कठीण चडवळे आयिल्ले बरी मळ भरतावन एक आवाज आयलो, आनी ते बसून आशिल्ल्या त्या घरान भरलो. थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो, त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचे वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले, आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. हें जायते फावटी आमी वाचलां, जायते फावटी आयकलां. आतां आनी मुखार मस्त वर्सां आमी आयकून आसतलें. पूण हांगासर आमी पळयलें जाल्यार 3 संगती एक म्हत्वाच्यो थंयसर आमी पळयता. पयलें जावन आसा एक आवाज आयकतात. कितें आयकतात? एक आवाज आयकता. आवाज काले आसो, वारें आसो. पयलें स्वातेर आवाज आयकता, आनी तो आवाज जावन आसा वारें असो आवाज. दुसरें आमी पळयता दिसता. एक आयकता, दुसरें दिसता. कितें दिसता? उज्याच्यो जिबो दिसता. तिसरें आमी पळयता कितें? उलयता.
थंयसर आमी पळयता तिसरें वाक्य ते पवित्रात्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भाशेन ते उलोवंक लागले. तिसरें कितें उलोवंक लागले? पयलें आयकता, पळयता आनी उलोवंक शकता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता हे 3 अनुभव जाल्ले उपरांत हे व्यक्ती हे जेजूचे शिष्य मस्तो अजापां असर्यां सगळें करूंक शकतात आनी ताणें सांगलें उतार चलतालें. ताणें सांगलें उतार चलतालें. कित्या खातीर आमी थंयसर आमी पळयता वारें आमी उल्लेख केलें. वारें तें खंयच्याक तें रेफर जावन आसा? वारें पवित्रात्म्याक. सांजोवच्या 3ऱ्या अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा वारें आपणा खुशी आसा थंय वळटा, ताजो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्या की अशेंच घडटा. कितें घडटा? वारें जावन आसा थंयसर. हांगासर एक संकेत दिला. पवित्रात्म्याक एक वारें असो संकेत दिला आनी जंय तें वारें येता कोणाय कितें कळना, कोणाय कितें कळना आनी तें वारें इतलें बळादेगी थंयसर परिवर्तन हाडूंक शकता. थंय ते सकत येता आसतना तांकां अनुभव जाता, तांकां आयकता. आमी पळयता एझेकियेल प्रवादीच्या 43व्या अध्यायांत 9वें आनी 10वें वाक्यान 43वें अध्यायी थंयसर तो जावन आसा सुक्या हाडांचें दृश्य एझेकियेल प्रवादी पळयता. सुक्या हाडांचें दृश्य एझेकियेल प्रवादी पळयता आनी थंयसर तो ताका दूत विचारता पळय इतलीं सुकी हाडां आसात, हांकां परत जीव येत गाय. तो म्हणटा म्हाका गुत्तना, तुका गुत्त अशें. आनी दूत म्हणटा खंडीत जावनय साध्य आसा. आनी 9वें आनी 10व्या वाक्यान आमी थंयसर पळयता ताणें म्हाका म्हळें श्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता प्रवाद कर, श्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा श्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर श्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी श्वास तांचे भितर सरलो, तांकां जीव येयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली. हो श्वास ह्या वारें खेदाळा त्या सुकिल्ल्या हाडांचेर. थंयसर तें भितर सरलें, थंयसर तांकां कितें जालें? सकत मेळ्ळी आनी जीव येयलो आनी तें सक्तेवन जालें. आज हांव आनी तूं मस्तू जाणां, हांव आनी तूं ह्या सुकिल्ल्या हाडा बरीं जाल्या. आमकां कांयच करूंक साध्य ना म्हणलेक आमी एका हंतार येवन पावल्या. आनी थवळ सर्वेस्पर देव म्हणटा हें वारें पवित्रात्म्याचें वारें हो श्वास तुजे थंय आनी तुजे थंय बळादीक रितीन आयिल्ल्या वेळार त्या वेळा कितें भरता म्हजे थंय आनी तुजे थंय जीव भरता आनी सक्तीवन जावन आमी उबे रावंक शकता, सक्तीवन जावन उबे रावंक शकता. दुसरें आमी पळयता कितें दिसता थंयसर? उजो दिसता. उजो खंयच्याचो संकेत? उजो 2 संगतीचो संकेत. एक नितळ करचो संकेत. उजो आमकां हर एकल्यांकी नितळ करता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मालाकीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 2रे आनी 3रे वाक्य थंयसर म्हणटा तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत, कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, सर्वेस्पर सोनाराच्या उज्या सारको, धोबियाच्या खारा सारको, रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भांगऱ्या बरी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटोवणी करूंक तांच्यान जातलें. सर्वेस्पर देव म्हणटा खेदाळा ते उज्या रुपी तुका अनुभव जाता, तो उजो देवून येता, आमकां तो नितळ करता. शिसांक तो नितळ केलें, परिशुद्ध केलें आनी ह्या वरवीं तो परिशुद्ध जावन सर्वेस्परा देवाक तांकां तांच्या मुखांतर उलोवंक शकलें. अंतीम अंत खंयचें? उलोवचें. फस्ट आयकोवचें, पळोवचें, मागीर उलोवचें. तांच्या मुखांत उलोवच्या पयलें सर्वेस्पर देवान हर एका शिसांक थंयसर नितळ केलें. अनेक अर्ज जावन आसा सक्रीय रितीर ताणें उलयलो, उज्या बरें उलयलो म्हणटा आमी. कशें? उज्या बरें उलयलो. उजो एपटे स्टार्ट जालो ताका अंत ना, फायर म्हणटा, एकदम फास्ट स्प्रेड जाता.
पॉवरफूल जावन उज्या बरें आनी त्या देखून जिजू म्हणटा थंयसर आमी पळयता शालुकाच्या 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यांत तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. सांजू हांव ह्या जिजू विशीं म्हणटा तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. म्हळ्यार मस्त भळादीक पॉवरफूल एक सक्रीय तरान क्रियाळ तरान जावचे आसात. परत आमी उडास दवरया 3 संगत्यो. आवाज उजो उलोवचें. जेशें कितें पेंतकोस्ता दिसा घडलें ह्या पेंतकोस्ता दिसा कितें घडलें सर्वेस्पर देव पवित्रत्म्या मुखांतर ह्या मनशा मुखांतर ह्या लोकां लागीं उलय लागलो. पेद्रू कितें म्हणटा पेद्रू उलोवन विविध बसांनी उलयलें. पेद्रून त्या दीस प्रसंग केलो आनी 3000 लोक परिवर्तन जालो. कित्याक ताज्या उतरांक तितलो बोळ आशिल्लें सर्वेस्पर देवच पवित्रत्मसू त्या व्यक्ती मुखांत उलयलो. पयलें ताणें सांगल्यार 100 घंटे उलयल्यार एकलो समेत परिवर्तन जावचें चान्स ना. पूण ह्या दाळा सर्वेस्पर देवच म्हज्या आनी तुज्या जिबे मुखांत उलयता थवळ कितें जाता थंयसर सकत वळटा आनी थंयसर परिवर्तन घडटा. थंयसर सकत घडटा आनी परिवर्तन घडटा. आमी असलंत घडीत आवाज मागीर जें कितें उजो आनी उलोवणें ह्या विशयांत पोरण्या सोल्ल्यांत एक घडीत पळयता आनी तें जावन आसा निर्गमन पुस्तकांत 19वें अध्याय 16व्या तावन 19वें वाक्य पर्यंत ते अशें सांगता. 3ऱ्या दिसा फंत्या फरार गडगड आनी झगडणें जालें. एक दाट खूब पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. कितें आयकतात? आवाज आयकतात. थंबांतलो सर लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मोइजेन लोकांक थंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळोवंक व्हेलीं. ती पर्वताच्या मुळांत उबी रावलीं. सगळो सिनाय पर्वत धुंवरतलो कित्याक सर्वेस्पर ताजेर उज्या रुपार देवलो. दुसरें उज्या रुपार देवलो. धुंवर एका आंगट्याच्या दुरा परी वयर सरतलो आनी सगळो पर्वत सारकोसो हल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायत आयलो. मोइजे देवा कडेन उलयलो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितलो. 3 संगती हांगासर पळयता. एक थंयसर एक आवाज आयकता. दुसरें उज्या रुपार आनी तिसरें सर्वेस्पर देव मोइजे कडेन उलयता. मोइजे देवा कडेन उलयता. 3 हंत हांगासर पळयले आमी. इसाया प्रवादी एक व्हडलो आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत ताजे विशयांत मुस्त कडेन उल्लेख आसा. इसाया प्रवादी कितें घडटा? इसाया प्रवाद्या मुखांतर सर्वेस्परा देवान उलयतना आमी पळयता 6व्या अध्यायान ही 3 संगती पळयता. 6वें वाक्य म्हणटा तो दर्शन देखता इसाया. तांच्या बोबेच्या आवाजान दरवांत हल्लें मंदिरांत धुंवर भरलो. थंयसर आवाज ताका आयकता. 6वें वाक्य म्हणटा तेन्ना सेराफिमे मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें पळय वो तुज्या वोंटाक लायला. तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पताक बक्षला. इंगळो उज्यांत येवन ताका परिशुद्ध करता. 3रे हंत थंयसर पळयता. तेन्ना सर्वेस्परचो ताळ हांवें आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं? आमचे बसत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली आपले हांव हांगासर म्हाका धाड. ताणें म्हळें वच आनी ह्या लोकांक सांग. हांगासरी 3 हंता मुखांतर आवाज तो आयकता इसाया प्रवादी. उपरांत उज्यान ताका नितळ करतात. 3रे तो कोणें सर्वेस्पर देव ताजे लागीं उलयता आनी सर्वेस्पर देवाचें थोंड जावन प्रवादी जावन ताका उलोवंक सांगतात. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितान मोगाच्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितान हे 3 संगती म्हाका आनी तुका मस्त गरजेच्यो. हांवें न्ही तुमी सर्वेस्पराचें थोंड जावन उलोवंक जाय जाल्यार हांवें तुमी त्या दिसांनी मागणें केल्ले बरी निरंतर हांवें तुवें मागणें करूंक जाय. कित्याक त्या मागण्या वरवीं मागण्याच्या द्वारी सर्वेस्पर देव थंयसर तांकां आवाज आयकूंक करता. तांकां पळोवंक दिता आनी उपरांत
तांचे लागीं उलयता आनी तांचे लागीं जें कितें सर्वेस्पर ते उलयता मोगाच्यानो तें उलयले उपरांत तांणी सांगिल्लें थंयसर जिवितांत घडतलें कितें पुरो थंयसर सांगतलें त्या त्या ताजे शिष्य तशें गूण जालें कुडले गूण जातालें आनी कितें जाता म्हणटालें गूण जातालें प्रवाद करतना शिकयतना वचोने कडेन वच म्हणटा वय वतालें तसलें हंत हांवें तुवें सगळ्यांनी त्या हंताक हांवें तुवें वचोंक आसा म्हजें आनी तुजें हंत त्या प्रमाणें वचल्या पावंडार वचत जाल्यार आमकां समी पवित्र आत्म्याच्या आवासान आमकां तें भोगप आमकां तें फिलिंग्स म्हाका तुका येयसे वी शूड हॅव दॅट फिलिंग्स दॅट होली स्पिरीट तो पवित्र म्हणजे सकत बळादीक सक्तीन आमकां तें भोगूंक जाय ती सकत म्हाका तुका भोगूंक जाय मोगाचें सर्वेस्पर देवान उज्या रुपी म्हाका तुका नितळ करी जाय उज्या रुपी म्हाका तुका क्रियाळ करी जाय एकदम क्रियाळ करी जाय मस्त क्रियाळ करी जाय हांव सांगता म्हाका तुका सगळ्यांक मस्त क्रियाळ करी जाय आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें नांव सर्वेस्पर देवस म्हजे मुखांत्र आनी तुजे मुखांत्र उलोवचें बरें सर्वेस्परा देवान म्हजी आनी तुजी जीप एनॉयंट करूंक जाय आनी केदाळा असो एक व्यक्ती एनॉयंटेड व्यक्ती जावन आसा गे थवळ त्या मनशान मागिल्लें हर एकी जाता ताज्या मागण्याक बोवाळ आसा ताज्या मागण्याक सकत आसा आनी सगळें परिवर्तन जाता